पयलीं आमी गोंयच्या फिशरीज मिनिस्टराक आनी सेंट्रल मिनिस्टराक धन्यवाद करता, कित्याक गोंयच्या मिनिस्टरान ह्या सेंट्रल मिनिस्टराक एक बारीक ट्रेडिशनल गांव जो बायणा आसा थिंगा हाडलो म्हणून. आमी जायते फिशरमॅन असोसिएशनांनी मेमोरेंडम आनी डिमांड घातलेले आहा सेंट्रल मिनिस्टराक. आमी जे घोराक लागून जे 32 इयर्स जाले जी आमची फिशरमॅनाची घोरां अजून रेग्युलायज जावना, तेजे हितून आमी सेंट्रल मिनिस्टराक सांगलेलें आसा. त्या भायर आतां आमचे इक्विपमेंट जे आसा जायते सायक्लोन येयलेले आसा तोकटे. एवरी मंथ रफ वेदर जाल्लो आसा, तितून लोकांचे जायते बिजनस इक्विपमेंट्स पिड्यार जाता. सो आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटान डिमांड केला की एक इन्शुरन्स स्कीम काडचो हे इक्विपमेंट प्रोटेक्ट करपा खातीर. आनी तशें करून डिस्ट्रक्टीव गियर्स पळय आसा ते बॅन करपा खातीर आमी सांगलां. जे ऑयल स्पिलेज जाता आनी ऑयलाक लागून सगळी मरीन इकॉलॉजी काबार जाता. एक सायड डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल रीफ बांदपाक पयशे दिता, पूण हे ऑयल स्पिलेज जाल्यार आर्टिफिशियल रीफ जातलें कशें. सो ताका लागून आमी सांगलां मिनिस्टर एक स्ट्रॉंग पॉलिसी हाडचे आनी हे जे पळय ऑयल स्पिलेज जाता ते बंद करपाचो एक कायदो हाडचो म्हणून. त्या भायर जायते दुसरे डिमांड आमी सांगलेले आसा मिनिस्टराक, एंड वी आर होपफूल that the central minister will address the fishermen demand of Goa and India at large. ताणें अंडर सागर परिक्रमा तो सगळ्या कडेन भेट दिता आनी जशें आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीचें विजन आसा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास, आनी हाज्या प्रमाणे ताज्या आदेशा प्रमाणे सगळ्या मंत्र्यांक, सगळ्या आमदारांक, आमच्या सगळ्या मंत्र्यांक तांचे एक इन्स्ट्रक्शन्स आसा की तुमी लोकां मदीं वता आनी तांचे प्रश्न कितें आसा ते तुमी घेवन येयात म्हणून. कित्याक फुडें पॉलिसी डिसिजन जेन्ना करता तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे आसता तेन्ना जे तांचे समस्या आसता, जे तांची सजेशन्स आसता ती इनकॉर्पोरेट करून ती करप हे तांचे हें आसा. आनी ताजे अंतर्गत आज पुरुषोत्तमजी रुपाला हांगा आयिल्ले, वास्को जेट्टीचेर गेले, देस्तेरो कडेन आयले. वास्को जेट्टीची आमची तुमी अवस्था पळयल्या की खूब धाकटी जेट्टी आसा आनी आमच्या बोटकार भावांक जे ट्रेडिशनली इतलो टेप धंदो करता तांकां त्रास जाता, तांच्यो बोटी डॅमेज जाता, तांचो माल पिड्ड्यार जाता, ते लॉसान वता. सो हे सगळें पळोवपाक गेले जाल्यार जेट्टी वाडोवप हो एकूच ऑप्शन आसा आनी ते तांच्याय लक्षांत आयलें जेन्ना आमी तांच्या लक्षांत हाडून दिलें तेन्ना. म्हाका दिसता की हे 2-3 सगळीं कामां जावप खूब इम्पॉर्टंट आसा. आज फिशींग बिजनेसान जे ट्रेडिशनल जे भाव भयणां काम करतात ती आतां कमी जायत गेल्या आनी अशें सपोज वाडत गेले जाल्यार ती सगळीं सोडून वतली. आनी त्या खातीर आज तांची भेट खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ताणें एश्युरन्सीस दिल्या. ताणें एमपीडीक जे चेअरमॅनाक आज आपयला त्या जेट्टी खातीर. सो इन्स्टंट जी रिएक्शन्स आसा तांचे कडल्यान आयल्या आनी ताणें सगळे प्रॉब्लेम ते जेन्युइन प्रॉब्लेम्स लोकांनी बोटकार भावांनी मांडल्या, आमी तांकां निवेदन दिलां. आनी म्हाका डेफिनेटली हें खबर आसा की गोवा सरकार अंडर मोदीजी जो काम करता. पयलीं हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा आमच्या युनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तमजी जो हांगा आमचे धाकटेशे एरियान जे देस्तेरो बायणा थंयसर येयलो तो मुद्दाम लोकांचे फिशरमॅनाचे इश्यूज आयकून घेवपाक लागून. आनी हांगा येयल्या उपरांत ताका कळोन येयलें कित्याक बाबा हांगा जे इश्यूज आसा ते आमी तेजे फुड्यान एक मेमोरंडम दिलो. मेमोरंडमाचेर आमी सगळे पॉयंट्स मांडलेले आसा. मेन इश्यू जो फिशरमॅनाचो आसा तो मेन म्हणटा तो घरांचो हांगा तांकां बंद नोटिसी येता डेमोलिशन लागून तो इश्यू आसलेलो. दुसरो तांकां नेट बायंडींग शेड ना तो इश्यू तांच्या फुड्यान घातलो. दुसरो जो तांचो पॉयंट आसता लोडींग अनलोडींग पॉयंट आसता पळय तो तांकां ना. आनी मेन म्हणटा चवथो मेजर प्रॉब्लम आसा तो ब्रेक वॉटर हांगा जाय. कित्याक पावसान ज्यो डिंगी आसा तांकां हांगा पाक करपाक मेळना. तांकां सगळ्यांक दुसरे कडेन व्हरचें शिफ्ट करचें पडटा, कासावले, मजोड्डा, बोकमाळो ते सायडीन. सो हे सगळे तेजे कडेन एड्रेस केले. आनी मेजर जो इश्यू आसलो तो लोकांच्या घरांचो. आयज फिशरमॅन जर पोट भरतले जाल्यार ते दर्या देगेकूच भरूंक शकता, तांकां तूं रिएबिलेट करूंक शकना दुसरे कडेन व्हरून. सो आयज आमकां एश्युरन्स दिलेलो आसा युनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज आमचो पुरुषोत्तमजीन कितें बाबा आपूण इंटरफियर जातलो, आपूण एमपीडी कडेन उलयतलो आनी हे जे इश्यू आसा जी एनओसी तुमकां मेळोंक जाय बाकीचे हेच्या भितर सॉर्ट आउट करपाक लागून आपूण स्वता इंट्रस्ट घेतलो. हांवें पर्सनली तांकां सांगलें की हो इश्यू जो आसा तो सगळो आमी हँडल करूंक शकता फक्त एमपीडीचो एनओसीक लागून आमकां इश्यू जाता. आनी तेणें सांगलें की आपूण एमपीडी कडेन इंटरेक्ट करून हो इश्यू सॉर्ट आउट करून दिवपाचें आनी एश्युरन्स दिल्लेलें आसा. फिशींग एक्टिविटीच्या हेज्या व्यवसायाचेर भारत सरकारान आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन बारकासायेन विचार करून जे तरेन
तुमच्या वेवसायाक गरज आहा आनी जे कमी जास्त आहा हे जाणून घेवपाकूच हो आमचे युनियन मिनिस्टर परशुरामजी जो सागर परिक्रमा हे तुमचे कडेन इंटरॅक्ट करपाचो जो संकल्प सोडून आयज तुमच्या फुड्यान पर्सनली तुमचे आयकून घेवपाक येल्ले आहा आनी ह्या खातीरूच भारतीय जनता पक्षाचे केंद्राचे सरकार हेंच्यांनी हे डिपार्टमेंटाचो सेपरेट मिनिस्ट्री केल्ली आहा आनी ह्या वर्सा एका 8,000 कोटी बजेटांनी तरतूद केल्ले आहा आनी हे ज्यो प्रायम मिनिस्टर मत्स्य सागर योजनेन जे तुमच्या खातीर स्किमी आहा आनी ह्यो खरोखरच ज्यो तेजी सिस्टमीन तुमकां बसता काय ना आनी हे पळोवन कमी जास्त कितें तरी चेंजीस करून परत तुमच्या पर्यंत कशे गावतले आनी तुमचे ज्यो खरंच नैसर्गीक ज्यो अडचणी आहा ही प्रॅक्टिकली तेंच्यांनी आयकून घेवपा खातीर तुमच्या फुड्यान येल्ले आहा आनी आमी जेन्ना वास्को जेटीर आतां गेले तेन्ना तेंच्यांनी समोरासमोर जे शक्य आहा ते डायरेक्टूच सांगलें तुमचेंय आयकून घेतलें ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे तेजेर उपाय काडटलेच आनी ज्यो बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आहा ह्यो आमचे गोंय सरकाराच्या माध्यमान आमच्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांनी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो जो संकल्प संपूर्ण गोवा स्वयंपूर्ण गोवा ह्या माध्यमान आमी फुडें सरल्या तेन्ना ज्यो तुमी आतां सांगल्यात तेजेर खोल अभ्यास करून तेजो बऱ्या पैकी सुटावो जातलो। मैं ट्रेडिशनल फिशरमैन हूँ। मेरा जो प्रॉब्लम है सर कि खारेवाड़े में जो अभी एमपीटी जो नया प्रोजेक्ट लाने वाला है वो आप हमको वो स्क्रैप करना चाहिए सर। क्यों सर? अभी आप थोड़ा सोच में पड़ेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। हमारा जो स्ट्रेच है सर, जो खारेवाड़ा बीच है वो बहुत छोटा है और उसमें हम लोग कुछ ट्रेडिशनल फिशरमैन का एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं हो रहा है सर। मतलब जैसे कि हम हमारा मिनिस्टर को, फिशरी मिनिस्टर को, जैसा लास्ट टाइम इधर विज़िट को आया था तभी बोला था कि हमको प्रॉपर एजेंट का प्रॉब्लम है और जो हमारा लैंडिंग का प्रॉब्लम है और हमारा जो डिंगी जो रिपेयर करते हैं उसका प्रॉब्लम है और जैसे कि एजेंट को रखने के लिए और हमारा ऑफिस के लिए बहुत प्रॉब्लम है सर। जैसे हम लोग रफ सीज़न में मच्छी मार के लाते हैं तभी हम लोग को एकदम जो एजेंट रहते हैं वो चीप रेट देते हैं सर। और वो चीप रेट क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जगह नहीं है उन लोग को देने के लिए। जैसे कि हम लोग सीज़न का टाइम में सोलार जो प्रॉन्स जो रहता है वो मार के लाते हैं, बोट ओनर्स को 150 रुपया 100 रुपया रेट देते हैं और हम लोग को 10 रुपया रेट देते हैं सर। अभी 100 रुपया और 10 रुपया रेट कहाँ पे पहुँच गया ये आप सोचो सर। और जो हम लोग आज और एक 8 दिन के बाद हमारा मिनिस्टर को हम डिमांड देंगे, जैसे कि वो बोला था कि तुम हमको जगह दिखाओ, हम तुमको सब तुम्हारा फैसिलिटी जो है वो बना के देंगे। जैसे कि हमको थोड़ा टाइम लगा है, हमने जगह भी देख लिया है और जैसे कि प्लान भी सब निकाल के रेडी हुआ है तो हम हमारा मिनिस्टर को देंगे। और जैसे आप सेंट्रल में जो फंड रहता है वो आप तुरंत भेजेंगे तो हमारा मिनिस्टर और जो दोनों एमएलए हैं वो तुरंत हमको काम करके देंगे, वो हमको विश्वास है सर। अच्छा हुआ कि एक बहन आई और बोले मुझे ये अभी सागर परिक्रमा से ये पता लगा है कि आप समुंदर से तो सारी चीज़ें दूर सुदूर अंदर जाके उसको पकड़ के आते हो, समुंदर के साथ आप संघर्ष करते हो, तूफान के साथ भी आप संघर्ष करते हो और बहुत कड़ी मेहनत करके ये माल लेकर इधर आते हो, मगर यहाँ से फिर कारोबार हमारी बहनें करती है और वो फिर आपके सारे माल को मार्केटिंग करने का काम कर रही है। सो उनको मार्केटिंग सुविधा अच्छी तरह से मिले, मार्केट प्लेस अच्छी तरह से मिले और आए मच्छी लेकर जो लोग आ रहे हैं उनको वेटिंग में खड़ा होकर अपने पेरिशेबल माल को ख़राब नहीं होने से उनको तुरंत बर्थ मिल जाए, उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहिए। ये प्रमुख आपकी डिमांड हैं
जो मुझे यहाँ रूबरू में आकर आपसे सुनने को भी मिली, आपसे बात करने से भी मिली। कई चीज़ मैं रूबरू जाके भी देखने वाला हूँ, देखने को भी मिलेगी। हमारे मोदी जी का ये प्रयास है कि स्टेक होल्डरों के साथ मंत्रियों को रूबरू जाके उनसे सुनना चाहिए और अपने विभाग की पॉलिसियों में आपके आए हुए सुझावों को मर्ज करके हम पॉलिसियाँ आपके हित में बनाए। यही लक्ष्य के कारण मैं इस सागर परिक्रमा कर रहा हूँ।